दीस शुक्रार, जानेराची 2 तारीख 2024. पहिलें वाचप. झोंच्या पहिल्या पत्रांतलें वाचप, अध्याय 2, ओळ 22 तावन 28 पर्यंत. मोगाच्यानू फटकिरो म्हळ्यार कोण? जेजूक क्रिस्त म्हूण वळखून येतलोसो फटकिरो, तसो तो क्रिस्ता विरोधी. बापाक आनी पुताक इन्कार करतलो, पुताक इन्कार करतलो, बापाकी इन्कार करता. पुताक वळखून घेतिल्ल्यांक बापाय मेळटा. जें कितें सुरवेर तुमी आयकलां तें तुमचे सवें सांबाळून व्हरा. सुरवेर तुमी आयकल्लें सगळें तुमचे सवें जिवें आसा जाल्यार तुमी बापा आनी पुता सवें जियेतल्यात. ताणें आमकां बासयलां तें हेंच सासणीक जिवीत. तुमकां फसयतल्या खातीर हें सगळें हांव तुमकां बरयतां. तुमी ताचे तावन घेतली मागणी तुमचे सवें आसता पर्यान ह्या खंयच्याय शिक्षकांची तुमकां गरज ना. ताची मागणी तुमकां सर्व संगती विशयान शिकयता. ती मागणी खरी, ती फटकिरी न्ही, तर तुमकां शिकयलां त्या प्रमाणें क्रिस्त सवें जियेया. ल्हान भुरग्यांनो, आतां ताचे सवें तुमी जियोंक जाय. तवळ तो प्रत्यक्ष जातलो त्या दिसा ताचे तावन आमी लजेन पयस सरच्या बदलाक पातयेणेन ताका लागीं सरतल्या. देव नितिवंत म्हणून तुमी जाणान जाल्यार नितीन जियेता तो हर एकलो देवाचो पूत म्हणून तुमकां कळीत आसूंक जाय. देवाचें उतर हें. देवाचें वडपकार. कीर्तन 98, 1, 2 तावन 3, 3 तावन 4. श्लोक. पृथ्वेच्या शेकान शेक आमच्या देवाची चडवण देखली. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यांत विचित्रां. ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावळ्यान जैत ताणें आपणायला. श्लोक. पृथ्वेच्या शेकान शेक आमच्या देवाची चडवण देखली. सर्वेस्परान आपली चडवण कळीत केल्या. जनांगा हुजीर आपली नीत ताणें उघडल्या. इस्रायलाच्या घराण्यांतय ताका आसलेल्या विश्वासी मोगाचो ताणें उगडास काडला. श्लोक. पृथ्वेच्या शेकान शेक आमच्या देवाची चडवण देखली. पृथ्वेर शेकान शेक आसलेल्या लोकान आमच्या देवाची चडवण देखल्या. सर्व भूनिवास्यांनो, सर्वेस्पराक जय जय म्हणा. उल्हासान गितां गावून ताका हरसिया. श्लोक. पृथ्वेच्या शेकान शेक आमच्या देवाची चडवण देखली. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. आदी मागा परत्यान आनी साबार तरांनी प्रवादे मुखांत देव आमच्या पुर्वजां लागीं उलयलो, पूण ह्या शेवटीच्या काळार आपल्या पुता मारिफात तो आमच्या लागीं उलयलो. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. सांजू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 1, ओळ 19 तावन 28 पर्यंत. कोण तूं म्हणून विचारूंक जुदेवांनी जेरुसलेमांतावन याजकांक आनी लेवितांक धाडलेल्या वेळार जुआवन दिल्ली साक्ष ही, हांव क्रिस्त न्ही म्हणून ताणें कितेंच लिपय नासतना सत आसा तशें स्पश्ट सांगलें. तूं कोण तर? एलिया म्हणून ताणें ताका सवाल केलें. न्ही म्हणालो तो. ताणें परत्यान विचारलें, तूं एक प्रवादी? ताणें जाप दिली, हांव न्ही. ते म्हणाले, तर तूं कोण म्हणून आमकां सांग. आमकां धाडलेल्याक आमी फाटीं जाप व्हरूंक आसा. तुजे विशयान तूं कितें म्हणटाय? जुआवन तांकां इसाया प्रवादाच्या उतरांनी जाप दिली. सोम्याची वाट नीट करा,
म्हणून अरण्यान बोब मारतलासो ताळो हांव. धाडलेल्यांमध्ये थोडे फारिजेवांतल्या पंगडांतले आशिल्ले. तांणी जुआंक अशें सवाल केले, तूं क्रिस्त न्ही, एलियाय न्ही, प्रवादी न्ही म्हणटाय. कशें तर तूं स्नान दिताय? जुआन तांकां जाप दिली, हांव स्नान दितां उदकान, पूण तुमचे मदें आसा एकलो जाका तुमी वळखनात. तो म्हजे उपरांत येता, तरी पूण ताच्या वाण्याचो काट सुटोवंक सयत हांव योग्य न्ही. हें बेथानियांत यर्दनाचे पेर येतकीर जुआंव स्नान दिवन आशिल्ल्या कडेन घडलें. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. जुआंवचे सुवार्तेन सुरवेरसही उतरां आसात. तो संवसारांत आसलो, पूण ताचे समरिफात जाल्लो हो संवसार ताका वळखलो ना. तो आपल्या मदें आयलो आनी ताचे परचेन ताका घेतलो ना. ही उतरां स्नानीक जुआवन जेजू देशीं सांगलेल्या उतरांक जोक्तीं ताळ पडटात. कित्याक ताचे लागीं फारिजेवांनी तूं क्रिस्त न्ही, एलियाय न्ही, प्रवादी न्ही म्हणटाय, कशें तर स्नान दिताय म्हणून सवाल करतना तुमचे मदें एकलो आसा जाका तुमी वळखनात. म्हणून ताणें जाप दिली, जेजू आमचे मदें रावंक आयिल्लो देव म्हणून सुवार्ता रुजू करता. तूं क्रिस्त गी म्हणून विचारतल्यांक जुआंव तांचे मदेंच आशिल्ल्याचे उल्लेख करून जाप दिली. तांचे मदेंच क्रिस्त आसा तें व्हड सत. तांचे मदेंच आसलेल्या क्रिस्ताक जेजू तें ताणें दाखयलें. आमचे मदें आसचे जेजूक भावार्थान वळखून परगटचें मिसांव आमचें हर एकल्याचें.